पर्रीकार सरकारान पास केल्लो राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट भूंयसंपादन रद्द करपी कायदो संविधानाच्या चौकटीत बसता काय ना हाचेर हायकोर्ट सोमारा निकाल दितले। फाटल्या सरकारान दोनापावलच्या आयटी हॅबिटेटात दिल्ल्यो जमनी कायद्याक धरून नात। जमनीचो मार्केट प्रेस थारा नासतना टेंडरां काढली। साफ उणे प्रेसान कंपन्यांक जमनी लाटल्यो अशें सरकारान हायकोर्टाक सांगलें। 3 म्हयन्यां भितर त्यो जमनी नव्यान दिवपाची प्रक्रिया सुरू जातली अशें उतरूय सरकारान हायकोर्टाक दिलां। फाटल्या सरकारान दोनापावलाचे आयटी हॅबिटेट जमीन वाटपान कोफुसावा केली। पर्रीकार सरकारान पोरू राजीव गांधी आयटी हॅबिटाट एबॉलिशन अँड रेग्युलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स कायदो पास केल्लो। हे कायद्याक आव्हान दिवपी याचिका प्रशांत देशमुखान हायकोर्टान घाल्या। दोनापावलाच्या आयटी हॅबिटेटान बिगर आयटी उद्देग सुरू करपा खातीर देशमुखाक पयली जमीन दिल्ली। जेएमडी लिमिटेडान केल्ले याचिके बरोबर हायकोर्टान देशमुखाची याचिका जोडल्या। जेएमडी लिमिटेडाक आयटी पार्कान शॉपिंग मॉल उबारपाक जमीन दिल्ली। ह्या दोनूय याचिकादारांनी कोर्टाकडेन अंतरीम आदेश मागतना तांकां दिल्ले जमनीचे बाबतीन स्थिती आसा तशी दवरची अशें मागला। याचिकादाराचे अंतरीम आदेशाचे मागणे गोंय सरकारान विरोध केला। फाटल्या सरकारान जमनीचे मूळ मार्केट मॉल थारायनासतना टेंडर काडिल्ल्यान दोनूय याचिकादारांक दिल्ल्यो जमनी कायद्यान बसना असो युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टान केलो। जमीन बाजार प्रेसा परस सापूच उण्या प्रेसान विकल्या ही गजाल ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाच्या नजरेक हाडून दिली। प्रशांत देशमुखाक 10,000 चौखण मिटराची जमीन फक्त 1.5 कोटीक मेळ्ळ्या, जाल्यार जेएमडी लिमिटेडाक 20,000 चौखण मिटर जमीन 45 कोटीक दिल्या। ऑगस्ट 2012 पर्रीकार सरकारान राजीव गांधी आयटी पार्कातले सगळे भूंयसंपादन रद्द केले। ते खातीर सरकारान राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट भूंयसंपादन रद्द करपी कायदो पास केलो आनी जमीन घेतिल्ले सगळे कंपन्यांक तांणी दिल्ले डिपॉझिट 10% जुरान परत दिले। To develop Goa as an IT hub, the foundation stone of Rajiv Gandhi IT Habitat was laid down here about 7 years ago. But due to many controversies, it could not become a reality till date. Now the Parrikar government is in process to start a new allotment process. The state government has said before the High Court that state treasury will extract maximum value for allotted land. With video journalist Sushant Paul, I am Mukesh Kumar for Prudent. रायबंदरच्या स्कूल बिल्डिंगेचेर मोबायल टॉवर उबारिल्ल्यान बरोच वाद जाला। दूरसंचार मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण शिक्षणीक संस्था आनी हॉस्पिटलांच्या 100 मीटर वाठारांत मोबायल टॉवर बांदूंक मेळना। पूण तरी आसतना रायबंदरच्या बालभारती विद्यामंदिर स्कुलाच्या बिल्डिंगे वयर 2 मोबायल टॉवर बांदल्यात। हाचेर एक्टिव्हिस्टांनी वेगवेगळ्या खात्याकडे कागाळ करूनय कांयच उपयोग जाल्लो ना। महेश घाडीचो रिपोर्ट। ही पळयात रायबंदरच्या बालभारती विद्या मंदिराची स्कूल बिल्डिंग। आता पळयात हे 2 मोबायल टॉवर उबारल्यात ते। बिल्डिंगेचेर हे टॉवर उबारल्यात। हे स्कूल बेंगळूरचे मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आनी एज्युकेशन चलयता। शिक्षणीक संस्था आनी हॉस्पिटलांच्या 100 मीटर वाठारांत मोबायल टॉवर बांदूंक मेळना अशें नेम सांगता। स्कुलाच्या बिल्डिंगेचेर आशिल्ले हे टॉवर पळयात। आयडिया नेटवर्कचो एक टॉवर आनी दुसरो टाटा कम्युनिकेशनाचो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्यो कंपन्यो स्कूल वेवस्थापनाक 40 ते 45 हजार रुपया भाडे फारीक करतात। हे विशीं शिक्षण संचालक, पोन्ने गोंयचे पुलीस आनी पणजे महापालिके कडेन कागाळ केली, पूण कांयच उपेग जावंक ना अशें एक्टिव्हिस्ट फजलूर तोणसे म्हणटा। Around 800 to 900 students are studying here. Radiation can cause diseases like neuros, and children's, their skulls are very delicate actually. And I've already given it to the Old Goa police station for the inquiry. So I'm going to file a petition against them if they don't remove it, because the schools are going to start within 2 months again. Before reopen, they have to take any actions, either the municipality or education department. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन्स मनशाक बादता आनी खास करून 9 ते 12 वर्साच्या भुरग्यांक ते चड मारक अशें हे विशीं अभ्यासकांनी केल्ले संशोधन सांगता। मोबायल फोन टॉवराक लागून मेंदवाक सूज येवप, तकली दुखप, आयकूंक सारकें येवप ना हे सारकेली दुयेंसां जावं येता असो दावो टोन्सेन रेडिएशना विशींच्या संशोधनाचो संदर्भ दिवन केलो। कॅन्सरा सारकेली दुयेंसां जावची न्ही म्हूण आवश्यक जतनाय घेवपाची गरज दोतोर शेखर साळकरान उक्तायल्या। So prevention is always better than cure. So in say that vasti aha किंवा हे आसात थंय as far as possible should not be put. Okay. असं टेकडेर घालपाचो किंवा वयर अशें खंय आसा वेर सराउंडिंग पॉप्युलेशन कमी आसा हय थंय घालपाचो। आमी रायबंदरचे स्कुलाचे अधिकाऱ्यांक मेळपाचो यत्न केलो, पूण कोणूच कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना।
आमकां कांयच खबर ना. बेंगळुरूच्या स्कूल वेवस्थापनाक कितें ते विचारात अशी तांची जाप. रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान शेनवारा युवा सृजन पुरस्कार भेटयले. गोंयांत कितलेशेच कला आनी कलाकार आसात. ह्या कलाकारा कडच्यान आमच्यो खूब अपेक्षा आसात आनी तांणी कलेची उदरगत करूंक जाय अशें आमदार विष्णू वाघ म्हणटा. पणजी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रांगांचा हॉलांत हो सुवाळो जालो. तुज्यातलो कलाकार जागृत करपाचो तेका जितो करपाचें काम तुवें करचें पडटा. त्या शिवाय तुका लोक हें मारचे ना, शाबासकी दिवचे ना किंवा कोणूच तुज्या फाटीर हात मारचो ना. तूं जेन्ना तुजी कला दाखयतलो, तूं तुजे लोकां पर्यंत पावयतलो, तेन्नाच तुका लोक शाबासकी दितले. तेन्नाच तुका लोक अशा पद्धतीचे पुरस्कार फावो करतले. कलेचो इतलो महासागर आणि या महासागराच्या पोटान हे इतले सगळे मोती आसात की कोणे जर तळाक बुड मारली आणि फक्त अशी मूठ मारली तरी आसतना मूठ भरून मोती भायर येतले. एक एक वेगवेगळो सोदपाची गरज पडचे ना, इतले कलाकार आमचे मदीं आसात. आणि म्हणून परीक्षकांनी खूप कठीण अशें काम पार पडलां की खुबशे आसतले अजुनूय मेळपाच्या लायकीचे कितलेशेच कलाकार आसतले. कलेचेच प्रकार इतले विविध आसात की आमच्यांनी ते लिस्ट सुद्धा करपाक गेले जाल्यार जमचे ना. पण तरी आसतना आज जे कलाकार आमकां दिसतात, आमकां भविश्यांत तांचे कडल्यान खूब अपेक्षा आसात. कलेचें प्रगटीकरण हे केन्नाच वैयक्तीक आनंदा खातीरूच नासता. प्रत्यक्षात जेका आमी म्हजे खातीर म्हणटा ते खरें म्हणजे सगळ्यां खातीर आसता. आणि ह्या कलेचो परमळ जर आमच्यांतल्यान भायर सरून जर सगळ्याक पावना जाल्यार मागीर त्या कलेचो अर्थ कितें? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.